उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामांक उलो करून विचारले, तूं खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पडसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आदवल्लोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगळ्या गोरवाची जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुज्या आनी अस्तोरे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी, तूं आमच्या कुळाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. पृथ्वीवेले सोड अस्तोऱ्यां वयर भोव वर्त्या देवान तुका दुवे सदैव केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सुटचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाळ तांकां उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाळ मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीन हलकें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. Alleluia, 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 Alleluia. आगिवोंत आंकवार मारये. तूं सदैव तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणचो सुर्या तुजे थावन उदेवून आयलो. Alleluia, 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 Alleluia. जोवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्शाशी ताची आवय, ताची आवयची भयण, कॅलिफसाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनीची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाचे सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत सिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. उपरांत सिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. नियाळाक आदार. आवय विसरोत दुदा बाळकाक, पोरो घालीत
कुसव्या फळाक, पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय, कदींच केन्नाच विसरचो नाय. अशें आमी गायनाच्या जेल्यांत गायोन जायते फावटी गायलां आनी गायतात. आनी आयज अशेंच आमकां जुआंवचे शुभ वर्तमानांत 19व्या अवयस्वरांत 27वे वळेंत मेळटा. शिसांक जेजू आवय दिता. खरेंच जेजूक एकूच माय मारिया आसली आनी तिवूय काडून आपले शिसांक आनी आमकां सगल्यांक दिता. आमची संवसारी आवय आमकां विसरत, पूण आमची माय मारिया आमकां सांडिना. माय मारिया जेजूचे दूख काळजांत आसून पर्यान सिसां बरोबर मागणें करताली म्हूण आमी धर्मदुताच्या पुस्तकांत आयचे पयले वाचपांत पळयलां. आमोरीचे रोजार करून आनी तेर्साचे खोण नियाळून आमी मारिये बरोबर जेजूचो जल्म, कश्ट, मरण, पुरोन जिवंतपण आनी जेजून केलेलें उजवाडीत बरेपण समर्पिता. मारिया आमची माय सदांच आमचे पासत विनोती करता. सायबीण माय, जेजूची आवय आतां म्हजी आवय, आमच्या आकांताक पाव. बरे तरेन आनी शिताबीन आमचे कुटुंबीक आनी बोवीक तेर्सांत वांटो घेवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दर सकाळीं फुडें उठोन मारयेचे आदार मागून दिसाक सुरवात करुया.